नमस्कार. आमी जाणा 2027चे इलेक्शन एक 6 म्हयन्यांनी जावपाचें आहा. 6 म्हयन्यां ताज्या आदी सुद्दां जावंक शकता. आनी ताज्या ह्या पलीकडे आमी आतां पळयतात की खुबशे नवे जनरेशनाचे भुरगे यूथ आनी खुबशे एस्पिरंट्स अशे आहा जे इलेक्शनाक लडोवपाची तयारी करतात. तातूंत भितर खुबशे अशे सोशल एक्टिविस्ट सुद्दां आहा जे खूब वर्सां जालीं जी आपले समाजकार्य जे आहा ते चालूच ठेवल्या. आनी असले समाजकार्य करपी जे नवीन तरणाटे जे आमचे भितर यूथ आसा, जे थोडे लेडीज आहा जे असले खुबशे काम करतात, तांचे कडेन आमी हो एक नवो सिरीज सुरू करून तांचे कडेन जाणून घेतले की तांकां सोसायटीन कितें बदल जाय आनी इलेक्शन लडोवन तांच्या सोशल तेंचे एक्टिविटी तेणें केला ताजेर कशें सुदार करूं शकता, सोसायटीन कसो सुदार हाडूं शकता. आज आमी पयलें म्हणल्यार मेळटा एक अशीच एक बायल जिणें आपलें समाजकार्य खुबशे कडेन केलां. ऑलमोस्ट 60-70 स्कुलांनी ताणें आपले सोशल सर्वीस जी आहा ती चालू दवरल्या. खुबशे डोनेशनां केल्या आनी तेजें मेन म्हणजे ताचें अशें आसा की ताणें आपलो समाज कार्य मेन फोकस दवरला तो फक्त एज्युकेशनाचेर. खुबशे गव्हर्मेंट स्कुलां, खुबशे स्कुलां भुरग्यांक आर्थीक मदत ही अशी समाजकार्य ताणें केल्या की जाणून घेवया ताजे कडल्यान की हे ताका करपाक उर्जा खंयच्यान मेळटा. तांचो हजबंड एडवोकेट शैलेश गावस, आमी सगळे जाणा की ही इज अ सोशल वर्कर, ही इज अ एक्टिविस्ट, वी ऑल नो दॅट. पण नेहा गावस तांची मिसेस ही सुद्दां आपलें काम सदीत करीता. नमस्कार नेहा मॅम. नमस्कार. कशे आहात तुमी? हांव बरें. आमकां खुबशे कडेन कळ्ळें की तुमचो सोशल वर्क एज्युकेशन ह्या एरियान चडसो आसा. आमकां जाणून घेवपाक जाय की ते एक्चुली तुमचो सोशल वर्क कित्या खातीर आनी एज्युकेशन हो तुमचो फोकस कित्याक उरला? आमी पळयता लॉकडावन जेन्ना जालो कोवीड काळांतल्यान सुरवात करया, कितकेशे लोकांक कितकोसो त्रास जालो आनी खुबशे अशे मिन्स लोक सफर करताले इन डिफरंट वेज. तेन्ना स्कुलां सुद्दां बंद आसली आनी जेन्ना स्कुलां परतून स्टार्ट जाली तेन्ना भुरग्यांक खूब प्रॉब्लम जालो आनी तेन्नाच आमचो ट्रस्ट फॉर्म सुद्दां जालो. सो थंयच्यान आमी जी सुरवात केल्ली ती एक तो एक इनिशिएटीव जो आसलो तो एक एज्युकेशनल इनिशिएटीव आसलो आनी थंयच्यान आमी एज्युकेशन फ्रॉम द ग्रावंड लेवल कशें डेवलप जावं शकता हेचे कडेन आमचो जास्त फोकस आसलो आनी थंयच्यान आमी आमचे एज्युकेशनल इनिशिएटिव्स जे आसा ते आमी आयज मेरेन चालू दवरले. हांवें तुमची लिस्ट पळयल्या. एक्चुली शैलेशाक हांव वळखता खूब पयलींच्यान. ताजी लिस्ट पळयल्या तर खुबशे तातूंत अशें आसा की गव्हर्मेंट स्कुल्स बीन सुद्दां आसा. हातून एक दाखोवन दिता की गव्हर्मेंट स्कूल आमचे जे गव्हर्मेंट सुद्दां म्हणटा की गव्हर्मेंट स्कुलान हें मेळटा तें मेळटा, पूण जेन्ना पळोवंक गेल्यार की तुमी जर जेन्ना इतले डोनेशन दिल्या, CSR एक्टिविटी केल्या ते ताज्या वयल्यान कळोन चुकता की खुबशी अशी गरज आहा गव्हर्मेंट स्कुलांनी सुद्दां. तुमकां कसो हें जालो की गव्हर्मेंट स्कुलांनी पळोवप वचोन कितें कमी पडटा? सुरवातीक कितें जालें, थोडी जी गव्हर्मेंट स्कुल्स आसा तेंच्यांनी आमकां अप्रोच केलो फॉर स्मॉल थिंग्स लायक तेंच्या भुरग्यांक बेसीक जी आसता निड्स तेंचे स्टडी मटिरियल ते जाय म्हणून. आनी जेन्ना आमी थंय पावोवपाक गेल्ले तेन्ना आमकां कळ्ळें की अशें ना की गव्हर्मेंट स्कुलांनी स्ट्रेंथ ना, खूब व्हडली स्ट्रेंथ आसता, स्टुडंट्स खूब आसता पूण प्रॉपर फॅसिलिटीज नसता. सो खंय तरी हें डेवलप जालें जाल्यार गव्हर्मेंट स्कुलांक खंय तरी एक स्कोप मेळटलो, एक लोकांचो जो दृश्टिकोन आसा की गव्हर्मेंट स्कुलांनी कितें आसा, कितें शिकयता. सो थंय वचून पळयल्यार कळटा की एक्चुली कितें आसा, गव्हर्मेंट स्कुल्स कितें आसा. सो जे लोक अफोर्ड करूं शकना प्रायवेट स्कुल्स तरी ते आपल्या भुरग्यांक गव्हर्मेंट प्रायवेट स्कुलांनी धाडून बरें एज्युकेशन दिवपाक सोदता. तांकां एक एक्झाम्पल सेट करून दिवपाचो उद्देश हो आमी एक धरलो की तुमी पळयात गव्हर्मेंट स्कुल्स अशेंय आसा. सो तुमी बऱ्यांतलें बरें एज्युकेशन तुमच्या भुरग्यांक गव्हर्मेंट स्कुलांनी दिवं शकता. अँड इफ पीपल लायक अस कम फॉरवर्ड अँड हेल्प गव्हर्मेंट स्कुल्स, तांकां जर आमचे एक हेल्पींग हँड गावले जाल्यार ती डेवलप जावन बरें एज्युकेशन तांकां थंय सुद्दां गावूं शकता.
सो इन दीस वे ते आमचे इनिशिएटिव्स स्टार्ट झाले. गव्हर्मेंट स्कुलांनी जेन्ना ते तुमकां अप्रोच जाले तेन्ना वॉट आर द थिंग्स ते नीड, म्हणजे कितें वस्तू तांकां बेजिकली जाय आसली. आमी जाणा गव्हर्मेंट स्कुलान खूब हें आसता, खुबशे कडेन आमी पयला गोंयान रूफ लिकेज असतात, फॅनां सारकीं ना, बेंच सारके ना, टॉयलेट सारके ना, खुबशे प्लेग्रावंड्स ना, बाकीचे वस्तू टायमार मेळना, मेंटेनन्स ना. तुमकां बेजिकली तेंचे बेजीक निड्स कितें आसले? सो तेंचे बेसीक नीड्स म्हटल्यार आमी पयले एक स्कुलान आमी गेल्ले तेन्ना आमी पयले की तांकां तेंचे जे टायल फ्लोरिंग असले ते सारके नासले. इट वॉज व्हेरी मच रफ, नॉट सेफ फॉर चिल्ड्रन, बिकॉज खंय तरी पडले जाल्यार भुरगीं खेळटाना पडटा न्ही, सो तेन्ना तांकां इंजरीज बी जावं शकता. आनी फ्लोरिंग ते इतलें घाण जाता बिकॉज ऑफ द टायल्स, दे आर रफ. सो अशें आमी पयलें आनी चिंतलें की एक बरे टायल्स जे सेफ आसपाक जाय आनी क्लीन दवरपाक, मेंटेनन्स चड नाका, अशें कितें तरी तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केली की जावं शकता जाल्यार तुमी प्लीज आमकां हेल्प करा म्हणून. सो तो एक आमी फर्स्ट इनिशिएटीव केलो, रिफ्लोरिंग केले टायल्साची. अँड तेच्या उपरांत स्टडी मटेरियल्स आमी वर्सान वर्सा भुरग्यांक प्रोवायड करताच, right from bags, books to everything, whatever, even the stationery items, whatever they need, we provide them. पण other than that, आता प्रायवेट स्कुलांनी तुम्ही पाहू शकता की कितले मॉडर्नायज जाला एज्युकेशन सिस्टम. थंय स्मार्ट बोर्ड्स असता, तांकां टॅब्स प्रोवायड करता, लॅपटॉप्स प्रोवायड करता. सो नॉट ऑल दोज थिंग्स, बट ॲटलिस्ट एक स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट डिस्प्ले पॅनल जे का आमी म्हणटा, जेतून एज्युकेशन मिन्स शिकोवपाची पद्दत जी आसता ती खूब इजी जाता. ते आमी चिंतले की दिल्यार कशें जातलें म्हणून. थोड्या गव्हर्मेंट स्कुलांनी दिल्ले आसा, गव्हर्मेंटान प्रोवायड केल्ले आसा, बट नॉट ऑल द स्कूल्स. देर आर फ्यू स्कूल्स हू डोंट हॅव द स्मार्ट बोर्ड्स. सो असे स्कूल्स खुबशे येयले आमचे कडेन रिक्वेस्ट घेवन, आनी थंय आमी ते व्हरून तांकां डोनेट केले. अँड children are enjoying those things because learning on smart board is very much easy, because आमकां खबर आसा आजकालची भुरगीं स्मार्टफोनाचेर खूब कितें कितें शिकता. सो इन द सेम वे इफ दे लर्न द सेम थिंग ऑन द स्मार्ट बोर्ड, इट विल बी वेरी मच इजी, बिकॉज टिचर्स सुद्दां आसता थंय तांकां गायड करपाक. सो इट विल बी बेटर फॉर देम. तुमकां हें सगळें करपाक खंयच्यान हें मेळ्ळां? खरें सांगचें म्हटल्यार आमच्या फॅमिलीन जे आसा, मिन्स फ्रॉम माय मदर्स सायड, फ्रॉम माय फादर्स सायड, मोस्ट ऑफ देम आर इन टू टिचींग प्रोफेशन. तांचे कडल्यान म्हणजे तांचे कडल्यान इन्स्पिरेशन इन्स्पिरेशन. माय ग्रँड मदर, आतां तेंच्या काळान कशें आसलें एज्युकेशन, बायलांक तितले एज्युकेशनाची मिन्स एनकरेजमेंट नासले, तरी माझी जी ग्रँडमदर असली, शी completed her MA and then she started teaching, and when she retired as a headmistress of a very big school in Belgaum. बेळगांवान ती शिकयत आली, and when she retired, she retired as a headmistress. सो ते पास ऑन जाले आमचे जे फुडले जनरेशन्स आसा. सो पास ऑन जावन खुबशे माझे जे कजिन्स बी आसा ते, इवन आय पर्सनली, वी आर इन टू द टिचींग फील्ड. हां, तुम्ही टिचिंग करता? हय. अजून पासून? ना, अजून ना. आता ना, गोंयान ना. ना. हां, लग्न जावन तुम्ही हांगा आयले ताच्या मागीर टिचिंग बंद केली. सो युअर कमिटमेंट आनी तुका ते यू आर इन्स्पायर्ड टू हेल्प स्टुडंट्स इन गव्हर्मेंट स्कूल्स. सो तुमचो फोकस, एरिया ऑफ फोकस इज बेसिकली गव्हर्मेंट स्कूल. अपार्ट फ्रॉम दॅट म्हाका अशें कळ्ळें की यू हॅव हेल्प मेनी स्टुडंट्स फायनान्शियली टू टेक अप फर्दर स्टडीज. सांगू शकता आमच्या व्ह्युअर्सांक कशें कितें आसता, इवन वेन आय वॉज टिचींग, हांवें एक्सपिरियन्स केला की थोडे स्टुडंट्स आसता जे कोणा कडेन कांय शेअर करिना, पूण तेंची फायनान्शियल कंडिशन इतली विकट आसता की फीज भरपाक सुद्दां तांकां एकदां प्रॉब्लम जाता. सो तेन्नाच्यान हांव खुबशे स्टुडंट्साक हांवें हेल्प केला फीज बी भरपाक. अँड लेटर वेन दे पास्ड आउट, वेन दे स्टार्टेड अर्निंग, they had also some students also returned back the amount which I had helped them. Though I never asked them,
बट ॲज अ रिस्पेक्ट जे म्हणता न्ही एक गुरून केल्ली मदत गुरुदक्षिणा म्हणून तेंच्यांनी रिटर्न केली. सो सच थिंग्स इवन हॅपन टुडे लायक मेनी पीपल अप्रोच मेनी स्टुडंट्स अप्रोच फॉर फायनान्शियल हेल्प आनी तांकां ना म्हणपाक जायना बिकॉज खंय तरी आमकां लागून खंय तरी तेंचें फ्युचर बरें घडटलें. सो आमकां अशें दिसता की मदत केल्यार बरी एक बरें आमकांय आशिर्वाद गावतले देवाचे की कोणाची तरी हेल्प करून कोणाची तरी फ्युचर घडोवपाक आमचो खंय तरी एक वांटो आसलो म्हणून. ही जाली आमचे तुमी सांगले ते आमकां स्कुलांचे. अपार्ट फ्रॉम स्कूल्स आर यू इनवॉल्व इन एनी अदर सोशल वर्क अपार्ट फ्रॉम स्कूल्स आनी एज्युकेशन सोडून? सो कशें आसा ऑलमोस्ट ऑल द फिल्ड्स वी हॅव रिच्ड मिन्स स्पोर्ट्स म्हणनाका देन हेल्थ जे पुलीस डिपार्टमेंट आसा तेंच्या खातीर आमचे खुबशे इनिशिएटिव्स जाल्ले आसा. वी हॅव ऑलवेज सपोर्टेड देम फॉर देअर गूड वर्क वॉट एवर दे हॅव डन टील नाव बिकॉज तेंकांय कितें ना कितें गरज आसता पूण खंय तरी ती गरज पावोवपाक सरकार अपयशी ठरता. सो अ लिटल बीट फ्रॉम आर सायड आमच्या कडल्यान जितकें जाता तें आमी करता. सो दीज आर ऑल युअर मेडल्स ट्रॉफीज आनी तुमकां कितें मोमेंटोज कितें दिला ते इज इट ऑल बिकॉज ऑफ युअर सोशल वर्क? येस आमी खुबशे अशे कल्चरल इव्हेंट्स बी ऑर्गनायज करता. देन जेन्ना आमी स्कुलांनी बी वयता इवन इन द पुलीस डिपार्टमेंट वेन वी कॅरी आउट सम इनिशिएटीव. सो आमी जेन्ना वयता एक बारीकशे फंक्शन्स बी जाता न्ही. सो दॅट टायम वी गेट दीज मोमेंटस. देर आर इवन अवॉर्ड्स सर्टिफिकेट्स एप्रिसिएशन्स मेनी. सो रिसेंटली इन जानेवारी आय गॉट दिस हिरोजी इंदुलकर सेवा सन्मान. महाराष्ट्र मंडळ आसा गोंयचे तेंच्या कडल्यान म्हजें सोशल वर्क तेंच्यांनी हय एप्रिशिएट करपाक तेंच्यांनी म्हाका तो अवॉर्ड दिलो. दीस वॉज देयर फर्स्ट कॅटेगरी फॉर सोशल वर्क एंड दॅट वॉज गिवन टू मी. ओके. हांगाय खूब आसात. इतले तुमचे कडेन अवॉर्ड्स आहा. हांगा सुद्दां पळयता हांव ह्या सायडीन पळयता हांगा पळयला. वीच इज द मोस्ट तुमकां सारको जिवाक सारको लागलेलो आहा म्हणजे वीच यू एप्रिशिएट युअर सेल्फ? एप्रिशिएट माय सेल्फ ओके. हे जे यू आर प्राऊड ऑफ? आय एम प्राऊड ऑफ जे स्कुलांनी म्हाका दिल्ले आसा न्ही मोमेंटस दे आर द मोस्ट क्लोजेस्ट टू माय हार्ट बिकॉज आत्मविश्वास स्कूल आसा आनी हांगा जे आमचे रोजरी स्कूल आसा. देन वी हॅव कस्तुरबा मातोश्री स्कूल. तेंच्या भुरग्यां खातीर आमी बस पासीस करून दिल्ले. देन देर इज सेंट झेवियर स्कूल वेळी. सो हेंच्या कडल्यान जे म्हाका मोमेंटस मेळ्ळे आसा न्ही दे आर व्हेरी मच क्लोज टू माय हार्ट बिकॉज तांकां खऱ्यांनीच गरज आसली आनी ती गरज आमी पुराय केल्ली. ओके. व्हेरी गुड इनिशिएटीव. सो बेसिकली तुम्ही हो सोशल वर्क केलो तो तुम्ही आता दाखयलो मला आणि आय रियली अप्रिशिएट द वे यू हॅव बीन डुईंग वर्क. स्पेशली हजबंड तर तुमचो कोऑपरेटीव आसा. ही इज व्हेरी सपोर्टीव टू यू. तो तुमकां सांगता विदाउट हीज हेल्प यू कूड सपोर्ट यू वुडंट हॅव बीन एबल टू डू. सो फुडले इनिशिएटीव कितें? यू वॉन्ट टू रिस्ट्रिक्ट युअर सेल्फ टू सोशल वर्क की पॉलिटिक्सान बीन वचपाचो प्लॅन आसा? माझें कशें आसा I feel like many people tell me why don't you enter into politics. So माझें एकूच म्हणणें आसता की म्हाका पॉलिटिक्सान वचपाक इंट्रस्ट आसा if I get a very good opportunity where my work will be appreciated. सो अशी जर म्हाका संदी गावली जाल्यार हांव डेफिनेटली पॉलिटिक्सान ट्राय करतलें. एंड देर वर मेनी पार्टीज हू अप्रोच्ड मी last year during the time of ZP elections, but I couldn't make it as my husband was not well. He was bedridden. So thai maka
तेका माझी जास्त गरज असली. सो आय रिजेक्टेड दोज ऑफर्स, बट इलेक्शन्स आर ऑन द वे. So if I get opportunity, I will surely. Anybody has approached you? I heard there is one political party which has been approaching you, Yes. and you are going to contest from Kumbharzwa. Yes. Yeah. So basically, tumka, how is your support base here? Support base, those who know me very well, ज्यांच्यानी माझे काम पळयला त्यांचो खूप बरो सपोर्ट आसा. दे से दॅट नो मॅटर वीच पार्टी यू गो, ॲज अ पर्सन वी वील ऑलवेज चूज यू, सीइंग टू युअर गुड वर्क. बिकॉज सगळ्यांक खबर आसा हांव सगळ्यांक पावता, केन्ना कोणाक ना म्हणिना. दो आय समटायम्स मे डिले माय वर्क, दो आय समटायम्स मे रीच समवन व्हेरी लेट, पूण म्हजें काम हांव कंप्लीट करता. सो सच पीपल डेफिनेटली दे सपोर्ट मी, अँड आय हॅव अ व्हेरी गुड अप्रोच फ्रॉम दोज पीपल. नेहा, जस्ट टेल अस, आय हॅव सीन अ लॉट ऑफ वर्क. तुझे काम पळयलां हांवें, म्हाजेकडे फूल लिस्ट आहा तू वॉट वर्क्स यू हॅव डन. म्हाका एक सांगू शकता तूं, हाऊ डू यू मॅनेज युअर होल डे? युअर हजबंड इज अ बीट सीक रायट नाव, बट ही इज अ व्हेरी गुड एक्टीव एडवोकेट. आय नो हिम. आनी अपार्ट फ्रॉम दॅट तुजे घराचें काम आसता, हजबंड, यू आर लुकींग आफ्टर युअर हजबंड, एंड स्वताचे देर आर लॉट ऑफ थिंग्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दॅट, वेन यू आर डुईंग सोशल वर्क, हाऊ डू यू मॅनेज ऑल दीस थिंग? हाऊ डज युअर डे डे इन द सेन्स, आता माझे कसे, अर्लियर आय वॉज अ व्हेरी लेझी पर्सन, टू टेल यू ऑनेस्टली. आणि आमच्या घरान कशें आसा, एक कल्चर आसलो की वर्क सगळ्यांनी डिवायड करून घेवप, आणि त्याच्या प्रमाणे बेगीन फ्री जावप. सकाळी सगळें बेगीन काम आपलें करून बेगीन फ्री जावप. सो आतां सुद्दां हांव तशें फॉलो करता, दो आय डू इट अलोन, ऑल अलोन, पूण हांव फ्री जाता अर्ली. बाय 10 o'clock आय विल बी फ्री. देन आय एम फ्री टू डू द अदर थिंग्स, अँड आय डू इट. आय मॅनेज एवरीथींग. आय गो आउट, कितें काम आसा हांव तें करता कंप्लीट, अँड देन आय रिटर्न बॅक. आय हॅव pets at home. I feed the stray dogs. I saw a lot of them. आमकां भितर येवून जाल्लें. I saw a lot of them. How do you manage that? I manage it somehow. आता responsibility घेतला हांवें, so I do manage it, and I keep everything up to date. Like सगळे time to time असता माझे. Yeah. With women's reservation coming in, there are a lot of chances that women's reservation जाऊ शकता. Although the parliamentan आता जे जावंक ना, clear जावंक ना women's reservation. You think really women need 33% reservation, or they can do it on their own to get in the assembly? Seeing to the mentality of the ministers, the MPs, means आमकां अशें कळ्ळें की थोड्या लोकांक कशें आसा, they feel that they will work, men will work, and women will take the credit. Yeah. So this is what is going to happen if this bill is passed. Yeah. So they don't want it. Honestly, that is the situation. So जर हे बिल पास जाता जाल्यार डेफिनेटली वुमन कॅन शो वॉट दे कॅन डू. तेंचे भितर जे तेंची कॅलिबर आसा, कॅपेसिटी आसा, ते रिझर्वेशनाची गरज आसात म्हणटा. आसा, बिकॉज सीइंग टू द मेल मेंटॅलिटी गरज आसा. म्हणजे अदरवायज ऑन देअर ओन व्हेरी डिफिकल्ट फॉर वुमन टू कम फॉर. वी हॅव टू स्ट्रगल अ लॉट देन. स्ट्रगल. आणि कशें आसा, जेन्ना एक बायल फुडें सरता ते पळोवन मेल जेलस जाता, बिकॉज वी आर लिवींग इन टू अ मेल डॉमिनेटेड सोसायटी ऑफकोर्स. सो खंय ना खंय तिका फाटीं ओडपाक रेडी आसता लोक. सो स्ट्रगल्स खूब आसा. सो इट्स बेटर दॅट शूड बी अ रिजर्वेशन, अँड वुमन वील गेट ऑपॉर्च्युनिटी टू वर्क. म्हाका एक गजाल सांगा, तुमकां पॉलिटिकल पार्टीज खूब अप्रोच जाता. तुमकां प्रिंसिपल्स आनी एथिक्स खंयचे पॉलिटिकल पार्टीचे आवडटा? Honestly, this is a very honestly, हांवें पळयला, I have been engaged into conversation with so many people who belong to different parties. None of the party, honestly I'll tell you, none of the party is 100% like ethically strong, and they will fulfill their promises whatever they have made. And so, but there are few parties who make it up to like say 70%, 80%. They keep their promises. So अशी खंयची तरी एक पार्टी जी at the highest rate
आपले प्रॉमिसीस फुलफील करता अशा पार्टीक जॉईन जावपाक म्हाका आवडटलें. आसा कितें प्लॅन तकलेन आसा? वूड यू लायक टू टेल आवर व्ह्यूअर्स की I'm a bit confused now, so let's not talk about it. I would not like to reveal because I myself am confused which way to go. yes anything you want to tell our viewers? Women should come out of that shell. घरा कडेन कामां खूब आसा, भुरगीं आसा, pets आसा, husband आसा, in-laws आहा. Would you like to tell a woman to how to come out of it and make your own image? आजकाल खूप डेव्हलपमेंट जाता, बायलां भायर सरता, नो डाऊट. पूण माझे एक मेसेज अशें आसा की डोंट रिस्ट्रिक्ट युअर सेल्फ टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द हाऊस. ऑफकोर्स इफ यू हॅव दॅट बर्डन you should be capable enough to hold that burden and move forward to fulfill your own dreams. So that is my message. Thank you Neha for giving us your precious time. आमकां तुमचें काम पळोवन ॲक्च्युली खूब प्राऊड फील जाता की वन लेडी हू इज मॅनेजींग हर हाऊस, हू इज मॅनेजींग एवरीथींग, आनी शी इज गोईंग आउट अँड डुईंग सो मच ऑफ सोशल वर्क. Actually, and mostly it is in the field of education. You are doing a lot of work in other fields also, पण तेन्ना एज्युकेशनाचें पळयता तेन्ना एक खूब बरें दिसता मनान की कोणाक तरी कोर इश्यू गोंयान कितें आहा तो कळटा. देव बरें करूं म्हणटा आनी वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द वॉट एवर यू प्लॅन इन फ्युचर. ते पॉलिटिक्स जावं किंवा एक्टिविजम जावं, वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दॅट. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू म्हाका तुमच्यांनी ऑपॉर्च्युनिटी दिली. म्हजे कितें आयडियाज आसा, व्यूज आसा ते लोकां मुखार दवरपाक. सो थँक्यू सो मच. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.